हॅलो एवरीवन. तर कशी आसात तुमी सगळीं? आय होप तुमी सगळीं बरी आसतली. गोवन क्रिएशनाच्यान तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार. तर आयज आमी करया गोवन फिश फ्राय मसाला ओ गोवन मेथो. ताच्या खातीर हांवें हांगा घेतला 1 चमचो मीठ, 1 चमचो रेड चिली पावडर, 15 ते 20 सुको मिरसांगो, थोडीशी आमटाण आनी 4 ते 5 काश्मीरी रेड चिली. एक मिक्सराचे जार घेवपाक जाय आनी तातूंत मीठ, रेड चिली पावडर, आमटाण आनी 4 ते 5 काश्मीरी मिरसांगो घालून घेवपाच्यो. गोवन सुक्यो मिरसांगो ज्यो आसता पळय ताचे देठ काडून एक एक करून 15 ते 20 मेजून अश्यो घालपाच्यो. तुमकां जाय जाल्यार तुमी इल्लेशें विनेगर घालूं शकता. हांवें घालूंक ना कित्याक ऑलरेडी आमटाण घातल्या. आमटाणी खातीर ताका आंबट टेस्ट ऑलरेडी येता. जाय जाल्यार थोडेंशें उदक घालूं शकता वाट्टना. वाटल्या उपरांत अशी ताची पातळशी पेस्ट करून घेवपाक जाय आनी ती चमच्याच्या हेल्पान काडून एअर टायट कंटेनरान घालून घेवपाक जाय. मेक शुअर करात की ही पेस्ट हातीन काडपाची ना कित्याक ती मिरसांगा खातीर खूब तिखट आसता आनी हातीन घातल्या उपरांत ती रोखडी पिड्ड्यार बी जावं शकता. हांवें आतां ही जारांतल्यान चमच्याच्या हेल्पान एका आयदनान काडून घेतल्या. ही पेस्ट तुमी 15 ते 20 दीस रेफ्रिजरेटरान स्टोर करूं शकता आनी जेन्ना बी आमी नुस्तें भाजता ओ कितेंय बी जशें की निरपणस, बटाट्याची कापां तेन्ना ही पेस्ट आमी लावन ते भाजूं शकता. ही खूब रुचीक लागता. तुमकां ही रेसिपी आवडली जाल्यार म्हाज्या चॅनलाक लायक, शेअर, सबस्क्रायब करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग. असोच मोग आसूं दी.